नमस्कार. पळया अपडेट खबरो. पणजेचो आमदार थारावक 71% पणजेकार सरलो भायर. फाटल्या विधानसभा वेंचणुके परस 7% उणे. सकाळी काँग्रेस बीजेपीच्या कॅम्पांनी टेन्शन. सांज मेरेन बीजेपी वाले उमेदीन. सोमारा निकाल. पणजेच्या एक्झिट पोलांत बीजेपीचे वारे. प्रुडंटान केलो गोंयांतलो पयलो एक्झिट पोल. बीजेपीक सुमार 72%, जाल्यार काँग्रेसीक 25% म्हऱ्यान मतां. 30 मतदान केंद्राचेर भोंवून प्रुडंटाचो सर्वे. 108 अँब्युलन्स सेवेचे कर्मचारी 18 फेब्रुवारी सावन बेमुजत संपार. व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांची करता सतावणूक. जीव्हीके कंपनीकडलो कंत्राट रद्द करचो, कर्मचाऱ्यांची मागणी. प्राणीप्रेमी गोवंश रक्षावाल्यांचेर चोरला हल्लो. अमृत सिंग आनी हनुमंत परब हॉस्पिटलांत. दोगांनी सुरक्षा मागिल्ली, पुलिसांनी दिली ना. सांखळेच्या इम्रानाक अटक. एक्टिव्हिस्टांनी केलो निषेध. आनी जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्ष पावण्यार घेवपाक काडिल्लो दुरुस्ती अध्यादेश कायद्याक धरून ना. ग्रामसभांनी अध्यादेशा आड घेवचे थाराव. गोवास मुवमेंट फॉर पंचायत ऑर्डिनन्साचो उलो. खबरो विस्तारान. पणजेचो आमदार थारावक 71.20% पणजेकार भायर सरलो. मतदान फाटल्या विधानसभा वेंचणुके परस 7% उणे. सकाळी मतदान सुरवात जातना काँग्रेस आनी बीजेपी दोनूय कॅम्प मातशे टेन्शनान आशिल्ले. सांज जाता तशी प्रत्येक बुथावेल्यान मतांची गणितां सुरू जाली आनी बीजेपीच्या कॅम्पांतली धाकधूक मातशी देंवली. रक्षामंत्री पर्रीकार सकाळ सावन मतदानाचेर नजर दवरून आशिल्लो. उमेदवारांची 1-2 कडेन बारीक सारीक बाचाबाची सोडल्यार मतदान शांतिकायेन जालां. निकाल सोमारा सकाळी लागतलो. पणजेच्या बायपोलाक 71.20% वोटिंग जाल्लें आसा. पणजेंतले टोटल वोटर्स आशिल्ले आमी 22,057 आनी तातले 15,704 मतदारांनी आज मतदान केलां. तातले 7,668 दादले आनी 8,036 बायलां आनी मतदान केलें. ह्या मतदानाच्या वेळार सगळे मतदान यंत्रा खंयचे फॉल्ट तांकां जालो ना. सगळें मतदान व्यवस्थीतपणान जालें, शांततेन पार पडलां. 16 तारखेक तांचें कावंटींग जातलें. शुक्रारा सकाळी 8 पणजे 30 मतदान केंद्रांनी मतदान सुरू जालें. पणजेकार सकाळीच मतदानाक भायर सरले. सकाळी मतदान केंद्रांचेर लायनी दिसल्यो. उमेदवार कार्यकर्त्यांची 1-2 सुवातेर बारीक सारीक बाचाबाची सोडल्यार मतदान शांतिकायेन जालें. सकाळच्या आदेसाक मतदान केंद्रांचेर तातल्या तातून लायनी दिसल्यो. सांजेच्या आदेसाक मात मतदानाचो नेट देंवलो. बीजेपीचे मतदार बीजेपी बरोबर रावल्यात. आपुणूच येतलो म्हूण सिद्धार्थ म्हणटा. पणजेकाराचो आशिर्वाद आसा. डेफिनेटली मार्जिनी बरी आसतली. वोटिंग सायलंट जायना. आमचे वोटर म्हणटा ते सदांच वोकल. डेफिनेटली दे आर सपोर्टिंग अस फुल हार्टेडली. देर इज नो प्रेझेन्स ऑफ द ऑपोजिशन. पणजेचो मतदार असल्यार कार्यकर्त्यांक बुथार रावंक मेळटा, पूण हे फावट अकस्मात नवो नेम काडला. एजंट त्या बुथाचो मतदार आसपाक जाय. बीजेपी आबूज जाल्यात म्हूण नाका आशिल्ले नेम काडटात म्हूण सुरेंद्र चाळवलो. Any person who was sitting in the booth had to be a voter of Panjim. All of a sudden, 8 days back, the election commission has removed a circular saying that person should be only from that booth. You see how dirty tricks are being played by this ruling group. I have nothing to say. On 16th, they will get the reply. They are all panicky. अपक्ष समीर केळेकार म्हणटा बीजेपी आड सायलंट वोटिंग जाला. There is lot of silent voting in our favor, and all over Panjim there is a wave against BJP and Congress, and this is advantageous to me. दिल्ली निकाल लागला तसोच पणजेचो निकाल वेगळोच आसतलो म्हूण सदानंद वांयगणकार म्हणटा. दिसता अशें की यंग वोटर्स चड प्रमाणात भायर सरल्यात आनी सकाळच्या टायमार मातशें कमी आसलेलें वोटिंग आतां फास्ट जालां आनी दिसता दिल्लीचे ट्रेंड्स गोंयानूय दाखयतले म्हणून. आदलो आमदार पर्रीकार सकाळ सावन मतदानाचेर नजर दवरून आशिल्लो. बीजेपीच जिखतली म्हूण तो उलोवन गेला. It will be same duplication of 2012. The voting percentage will be more or less same, plus or minus 2%. सकाळी मतदाना वेळार काँग्रेस उमेदवार सुरेंद्र फुर्ताद आनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमदीं वाद जालो. People object to it. He's not from Panjim. He is from other part. Rule there. What rule? Only when it comes to you all, is rule for you all. Rule is rule. Rule when it comes to you all, fight properly, man.
We are fighting properly. Please fight properly. I am the candidate. I am talking to the candidate. Please. Understand, no? I am talking to the candidate. You don't talk to me. I was told that my polling booth member was not allowed, so I went there. And then after I was talking to the candidate, as I was talking to the candidate, the hooligans of BJP workers tried to intimidate me. I told them I am talking to the candidate. This is the culture of the BJP. They have gone panicky. They don't know which side to look. You saw I am the candidate. Can they talk like that to a candidate? बीजेपीचो सिद्धार्थ कुंकळेकार काय काँग्रेसीचो सुरेंद्र फुरतात काय आनीक कोण पणजेचो आमदार जातलो ते नेमके निमाणे सोमारा सकाळीच कळटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजेच्या एक्झिट पोलात बीजेपीचे वारे दाखयता. प्रुडंटच्या एक्झिट पोलात बीजेपीक सुमार 72%, काँग्रेसीक 25%, जाल्यार दोगा अपक्षांक मेळून 3% मतां दाखयता. गोंयच्या वेंचणुकीच्या इतिहासात पयलेच फावट एक्झिट पोल प्रुडंट मिडियान केला. तिसरी मतदान केंद्राचेर भोवून आमच्या फील्ड रिपोर्टरांनी मतदारांच्या मतांचो अदमास घेतलो. पळयात पणजेच्या वेंचणुकीच्या एक्झिट पोल. प्रुडंटान केल्ल्या एक्झिट पोलात सुमार 72% मतां भाजपाक मेळ्ळ्यात. पणजे मतदारसंघातल्या 30 मतदार केंद्रांचेर प्रुडंटान ही पळोवणी केली. ही पळोवणी करतना वेगवेगळे वयोगट, विंगड उत्पन्न गट आनी वेगवेगळ्या वेळार पळोवणी केली. एक्झिट पोल सांगता भाजपाक सुमार 72%, काँग्रेस सुमार 25%, अपक्ष सुमार 3%. वेगवेगळ्या गटांतल्या लोकांनी दिल्लो प्रतिसाद असो आसा. भाजपाक सुमार 72% मतां मेळ्ळ्यात. अशें मानल्यार 15,700 मदलीं सुमार 10,000 मतां भाजपाच्या उमेदवाराक मेळ्ळ्या अशें दिसता. काँग्रेसीक 25% म्हणल्यार सुमार 4,000 मतां मेळ्ळ्यात. दरेक अपक्ष उमेदवाराक 500 मतां मेळ्ळ्यात अशें म्हणूं येता. मतदान करून भायर सरपी मतदाराक मेळून प्रुडंटान ही पळोवणी केली. सुमार 200 मतदारांची आमच्या टिमीन मतां जाणून घेतली. 8 ते 10 लोक मात उलोवपाक तयार नाशिल्ले. सोमारा मतां मेजल्या उपरांत चित्र स्पश्ट जातलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.